ट्रक ओनरच कित्याक पावपाक जाय धंदो जर बंद जालो ट्रक ओनर ट्रक आसात बरें ट्रकाचेर 5 लाख लोन आसा ताका विकल्यार 3 लाख मेळटले कॅश हांगा म्हणजे भायर वचून विकचो पडटलो हें जर सगळें पळयलें तुवें मागीर ताणें सांगपाक जाता बरें बँक तूं ट्रक व्हरो म्हगेलो 1 लाख दिल्यार पुरो म्हाका सो सगळ्या कडेन पयशे जेन्ना नासतले म्हगेलेय पयशे पावतले बँकाचो रायट ऑफ पावतलो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटची पॅकेज येत आनी 1-2 वर्सांनी डिपेंडींग ऑन वीच इलेक्शन टर्न्स वीच वे आनी हें सगळें मागीर धंदो बंद पसून जावपाक शकता आज जर ह्या धंद्यान आशिल्लो हांव धंद्या भितर सरपा नाशिल्लो जेन्ना आमी धंद्या भितर सरलो तुजो पयलो प्रश्न की ह्या धंद्याक त्या वेळाचेर कशें तुमकां हेल्प मेळ्ळो तो सांगलो तुमकां हांवें की बेगीन सुरू करात तुमी कितें जाय तें सांगात सर 0 इनकम टॅक्स 0 एक्सपोर्ट ड्युटी 0 इम्पोर्ट ड्युटी हे फेसिलिटी दिवन हो धंदो वयर आयला आज त्यो फेसिलिटी तुका सोलार पावरा मेळटात विंड पावरा मेळटात काय कितें 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 आनी SEZा मेळटा हांव नकळो पूण शेवटी आमकां हाका लागून त्या वेळा वातावरणा लागून ही इंडस्ट्री आयली आनीक ती इंडस्ट्री आयली कित्याक कॅपिटलिजम जाय आशिल्लें आमकां सोशलिजम बाकीचे पार्टां लागलें सोशलिजम आनी कम्युनिजम गोंयां लागलें ना वेल्थ ऑफ द नेशन एडम स्मिथालें गोंयां इम्प्लिमेंट जाल्लें जशें युरोपाक आनी जपानाक इम्प्लिमेंट जाल्लें सेम टायम गोंयां इम्प्लिमेंट जालें चायना फाटीं उरलें USSR बरी फाटीं उरली आतां चायना सुपर कॅपिटलिस्ट जाला आतां रशिया कमर्शियल जाल्या आनी कम्युनिजम कुशीन उडयला म्हणजे तें गेले दीस गेले आतां हांव नकळो हें नवें संकट कसलें तें एनवायरमेंटलिजम काय सुडो एनवायरमेंटलिजम एंटी पीपल सिच्युएशन आयलां म्हाका एक सांग म्हळ्यार खुबश्यो वावडे आसात की मायनींग कंपन्यांनी खुबशे लोकांक काडले हजारांनी लोकांक काडले काबा वयले आनी एक जनरल फिलींग आसा की आरे आपूण 15, 20, 30 वर्सां ह्या कामाक आशिल्लो सगळे कंपन्यांनी आनी बरें वायट सगळें पळयलें पात्रांवां बरोबर आतां कित्याक काडलें आतां आमी खंय वतले काय म्हणून आनी एक कडवटपण सो आयला म्हणजे मायनींग कंपनीच्या विजावी मायनींग कंपनी बाबा हे कितें काय म्हणून स्वार्थी लोक अशें कितें काय आमकां कसो अशें कितें 1-2 वर्सां तांच्यांनी आमकां आपोवन बाबा ओके सगळो पगार नाय तरी अर्दे पगाराचेर नाल्यार कितेंय तरी अशी उलोवणी करून कितेंय समजप करून आमची नोकरी दवरपा जायनाशिल्ली काय म्हणून हाजेर तुमचें कितें म्हणणें इजी काडपाक मॅनेजरियल काडराक इजी काडपाक कित्याक काडला काडपाक इजी कित्याक तातूंत भितर एक कायदो नासता की तांकां नोटीस दिवपाकच जाय तांकां हियरींग दिवपाकच जाय म्हणजे जो नॅचरल जस्टीस ऑर दॅट प्रोसिजर ऑफ लेबर रिमुवल इज देर इज नॉट देर सो नॉर्मली यू से लूक एम्प्लॉयमेंट एट विल अशें म्हणून ते मॅनेजर एंड कंपनी गेट टुगेदर सो वेन मॅनेजर गेट्स अ जॉब in some other company he goes by giving you 30 days or 60 days notice so when your situation is down you also give him 60 days notice and he also goes so likewise I think what you are saying is more reflective in the managerial cadre what we call white collar they are not the people who will fall on the street because they have education they have certain background of work and all that then they are mobile they can get job in Malaysia. Some of the Goan engineers have migrated to Malaysia, Indonesia, and they are in short supply in engineering power and other managerial talent. So by and large, reduction in the managerial workforce is was the first fatality of this whole tsunami. And they have migrated. So it's there it's there. Workforce? A managerial workforce. Aye. As far as unionized labor is concerned, I don't think more than 10% is affected. As far as contract systems are concerned, yes, by and large they are affected. Because it's a business relationship. So as much as you have no revenue, they have no revenue.
Revenue starts from only one source, China. God forbid if the Chinese prices come down further, it will become unprofitable. No amount of state government, central government or judicial pronouncement telling you, you must start now will ever start it again. Gandhiji did say, customer is the most important person on our premises. I must pray that Chinese prices and Chinese willingness to lift Goa's oar stays. That is my only savior. I would stop going before Supreme Court or even before the Mantralaya or even before the Ministry of Environment. I will not even read what they have to say or listen to what they are saying. If the Chinese government says or the Chinese buyers say, sir, we do not want Goan iron ore. That's the end of it. Then this 1 lakh families can forever be condemned to lower incomes and least incomes and finally dispersal in life. आता एक जाला आतांची क्रायसीस पळय आसा न्ही, क्रायसीस बेजिकली कित्याक जाली तर बिकॉज ऑफ द ग्रीड, आधाशीपणा मायनिंग कंपन्यांची. ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी करा पयसो, ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी करा पयसो, कोणाक केअर करनाका, कायद्यांक केअर करनाका, पर्यावरणाक केअर करनाका, कितें जाय तें वेग मारात. म्हणटकर त्या ग्रीडाक लागून हें सगळें जालें म्हणून अशें थोड्या वर्तमानपत्रांनी थोड्या आर्टिकलांनी येता. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें? You see, greed or avarice or pursuit of profit is a part of business. Again, I am coming to Adam Smith's Wealth of Nation. Selfishness is the basis of growth, or a certain avarice is needed for growth to take place. Now you are saying excessive greed. Sir, it happened in the meltdown of Wall Street and Lehman Brothers. They say excessive greed